थँक्यू. पळय यो न्हू हवीचे सगळे बायक कलेक्शन. कॅमल पळयात पाय बुडोवपाक. हांगासर खंय पाय बुडयल्यार बरें. खंय थोडे लोक खंय नाताय, खंय कोणाक दुयेंस बी आहा ते. Marco gang, finally. Just my bro. या चॅलेंजिंग आमचो मार्को वयता खंय फुल पावर. मार्को कमान मार्को. कमान. Let's do it, bro. Show him your talent. Show him your talent, my bro. Yes, come on. Marco boy. असं नका उगी राहा. होऊ शकता तुम्ही आता मार्को पात्राव चढलेलो असा. आलो नका चढ. 25 सेकंड झाले. हा शुअर असं राहा. कमॉन मार्को. शो हिम युअर टॅलेंट. रिलॅक्स राहा मार्को. बाय 40 झाले. अरे तू थोडे. सो गायज हांगासर आमी आता ह्या बिचार येयल्लेली आसा पाय बुडोवपाक. हांगासर खंय पाय बुडयल्यार बरें. खंय थोडे लोक खंय नाताय, खंय कोणाक दुयेंस बी आहा ते. Guys. आडा बडाचा आलेला. किती करताय रे तू? ओय अच्छा लाला. ते पण हांगासर मोखे बिके आहा. चल या. क्या लेने आया है रे? सो गायज हे पळय आमी हांगासर फ्रुट्स हळपाक येयल्या. आणि हे आमे पळयात केदे मोठे आसा ते. तोतापुरी आमे तोतापुरी पण सारखे मोठे आसा. आणि बाकीचे फ्रूट आणि हे हवीचे फेवरेट. आणि हांगासर सगळे बिचार आसात. ही चिलुमुलू करतात हांगासर शोना. आणि हे पळय काळोख जाल्लेलो आसा. मातशी दिसाची येयल्लेली जाल्यार तुमकां ह्यो बीच दाखोवपाक गावतलो आसलो. पण म्हाका हें खबर आहा की तुमी ह्यो बीच पयला आसतलो चडशा जाणांनी. सारकें न्हू? थँक्यू. ही बॉयल फ्राई कच्चा. सुक्या कॅमल पळयात. तांकां बाबड्या कितले टॉर्चर करता आसतले न्हू रे मार्को. चुरचुरे. सो गायज आमचे आतां खाण बी जाल्लेले आसा. आता आमी खंय वयता रे? आनीक खावपाक. ओके आमी आता सुकी खाणा खाल्ली. फ्रुट्स बी खाल्ले. मँगो खाल्ले. पायनॅपल खाल्ले. विकडां खाल्ले. घाल रे. कितलो टाइम लागतलो? खंय हा रे लॅम्बो भवानी? हे पळय यो न्हू हवीचे सगळे बायक कलेक्शन आणि कार कलेक्शन. हे पळय हांगासर घुतात. अवी तुझी बायक आणि कार कलेक्शन होते फाटसून घुतात कित्याक?
आवश अभय का निकालो तस्वीरें क्या निकालने का डीवी का पूरा डीवी अभी डाल दिया हाँ वेरी गुड बायलेच्या आपणाच्या नाव काढता वो अच्छा नहीं है अच्छा नहीं है पय शिक कितें तरी हवी मोच्या घालता सो गायज हे पळय हांगासर कितें कितें आहा ते मोके भाजलेले आसा आनी कितें आहा हे जावन आसा बटाट राउंड राउंड गुंडयल्लेले even soft one you have like this soft ब्युटिफुल हा this one like this तू कितें म्हणटालो आतां guys ह्या ते VR glasses आहेत तुमच्या दाखवतात 3D दाखवतात एक visual so you can see everything is here तू वयतलोय पोया मागीर पयल्याक सगळें मोठे हावया मागीर पोया ओके ओके आनी तू तो पुलाव मारताला हाल्लो तो पुलाव मारताला तुझे 100 सेकंड सांगना ते सो गायज तेजे फुडें हांव कांय म्हणूंक शकना सो हांव आतां कितें जातलो परतून प्रॅक्टीस करतलो आनी परतून येतलो हिंगा आनी तुमकां दाखयतलो आय कॅन डू इट सो स्टे ट्यून हे पळय भाजलेले नुस्तें कोणाक जाय मागीर मरे 2 फॅन दवरला वयर तेजे वयर भायर आहा अरे नुस्तें रे हय नुस्तें हा जेलो हा सॉरी जेलो बोंबील कितें रे बोंबील पळय नुस्त्यांक कितले फॅसिलिटी आहा तांकां बारा अरे वो लोग हमको छोड़ के चले गए गाइस व्हाट इज दिस गाइस आमकां सोडून गेले गाइस आमची किती व्हॅल्यू आमच्या value ना, guys. हमारा कुछ इज्जत ही नहीं है सतकुट कुठ हा. सतकुट आम्ही गाइस आम्ही नो मियोनिजाक लागून सारखी 2 किलोमीटर चलत येयले सगळ्यांचो जाल्लेलो आसा हांगासर वर्कआउट ते बरेला ना ना काय नॉर्मल असेल ते होय नॉर्मल असेल ना 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 नॉन स्वीट मार्को मिळानेच वाज जाल्ला सारको 2-3 किलोमीटर आम्ही मियोनिजूच सोदता खंयसरूच ना मेन थिंग तांकां आमची लँग्वेजच कळना मेन प्रॉब्लम जाल्लेली आसा फायनली मार्को हाडून सोडून मियोनीज तुज्या खातीर आतां आमकां मियोनीज गावलेले आसा थँक्यू लेटेस्ट बस युकेची हांगा येयल्या पयलीं आमकां येता कोणाक गाड्यार गावताले पयलीं ओल्ड शॉप आसताले चायचे मागीर गावताले तुमकां आनी इवन दिस वन ह्यो तुमकां गावताले पयलीं आतां आमच्या गोंयान ओली बिस्कीट ना ओली वेलंकनी तामिळनाडू तुमकां दिश्टी पडटा ओली ओके आमच्या गोंयान पयलींचे भशेन बिस्कीट कांय ना पण आमी पळयला हे पळय मरे मिल्क ब्रेड सँडविच ब्रेड ते चुकुरू खाली चुकुरू कोण अरे चोकऱ्यो चुकुरू चिवडा सर कितें घेवया घे तू खातलो गायज आतां जाल्लेली आसा रातची 10:30 आनी आमकां 11 सुमार ट्रेन आसा त्या खातीर आतां आमी भायर सरता घरा वचपाक सारके टायर्ड जाल्लेले आसा पांय बी सारके दुखता अरे तू जाम पडलो बॅटरी लो गायस आमी आतां वयता जाल्यार आमचो पिकनीक कवर आनी आतां आमी टायम कितलो जाला 12 ओके कितले जाला गायस सो स्टेशनार पावपाकूय जाय सो आमी मातशें अर्ली वचोंक सोदता आनी दिस इज नायस हॉटेल एवरीथींग वॉज गूड आनी हय आमी तुका स्टेशना कडेन गावतले हय तेच्या पयलीं आतां रिक्षा येतली रिक्षा रे तू रिक्षा कोकाना वाली 3 पहिये वाली आनी अवी बी जाम पडलेलो आसा अवी कित जालें रे अवी बॅग काडटा
त्याच्या पीट झाले. तुम्ही हांगासर पळोवंक शकता आता जाल्लेली आसा 10:30 रातची आणि हांगासर उजवड पळयात आणि आमचे हय बिझी आलो थिंगा आणि लोकांक पळयात आणि मेन तेच न्हू आणि आमच्या गोंयान 7:30 बी न्हू रे अशें दिसता काय 6:30 टाटा बाय बाय सोगळे हय आणि इतलो उजवड नात आमच्या थंय हांगा पळय कितली जाली काय सांज हय आणि हांगा मेन थिंग कितल्यो लायटी घातलेल्यो आसा ते पळयात आणि आमच्या गोंयान असल्यो लायटी ना पोचक्यो लायटी हा लोकल पीस सेंटर खंय हा मार्को चल सो गायज आतां आमी भायर सरता टॅक्सी धरपाक घरा वयतली आनी एक दिसान आमी गोंयान आसतली तुमच्या फुडल्यान. सो गायज आतां वाजल्या सारकी 11 आनी आमी आतां ट्रेनीन बसल्या घरा वचपाक आनी हांकां पळयात बॅट घालता आनी गायज हांवें न्हू सारकें वयले सीट घेतलेलें आसा कित्याक की म्हाका वयर बसपाक सारकी मजा येता म्हणून. ओके गायज सो सकाळी जाल्लेली आसा गुड मॉर्निंग आणि 8 जाला आता भायर सो आता अशें सांगता की ट्रेन डिले जाल्या म्हणून पूण ना म्हणटा TC. सो लेट्स सी आतां घरा कडेन पावले न्हू मागीर हांव म्हाजो एक गाडयेचो रेस्टोरेशन काम आहा तें चालू करता. तुमकां एक गूड न्यूज दिवपाची आसा ती नेक्स्ट व्लॉगान तुमकां सांगता. गूड न्यूज फूल पावर सारकी. वय ट्रेनीन पळय नारियल पाणी पळय पळय वाव शिंगेत गेले सूप नारियल पाणी पळय ट्रेन में नारियल पानी अलग फील मेरे बाय. आम्ही आता लंच करता लंच आणि भायलो व्यू पळया टू गुड व्यू सारको. आमकां घालया टायम पळय आमची न्हू ट्रेन डिले आसा पाड पडलेली. वेलकम बॅक टू गोवा. हांगासर स्टेशनार पळोवंक शकतात तुमी आमकां सरप्रायज दवरलेलो आसा गोंयान पावतात. सो गायज आमी फायनली घरा कडेन पावलेली आसा बऱ्या भाशेन सेफ सारकी आनी आतां वाजल्या सारकी 2:30 3:30 जाल्या 3:30 आनी आमी उठलेली आसा आनी बऱ्या भाशेन हांगासर पावलेली आसा आनी आतां घरा वचपाक जाय. फायनली आम्ही पावलेली आसा घरा फूल पावर सारकी. ओके वेलंकनी ट्रीप वॉज टू गुड. थँक्यू सो मच रोमॅन्सिया एंड एलिस्टर आमकां इतलो बरो ट्रीप करपाक. ओके आनी मार्को वांगडा पासून एक टायम अमेझींग स्पेंड केल्लो आसा. आनी जे कोणी वेलंकनी वयता न्हू तांकां हांव एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता वाटेर कोण कितें गोंयांतल्यान वयता न्हू जाल्यार थंयसर ट्रेनीन कितें खावनाका हायजिनीक ते सारकें सॉरी सारकें अनहायजिनीक. ओके बुरशे आनी खंयच्या उदकाचे खंयचे कितें करता आमी सांगू शकना न्हू. सो तुमी घरा कडल्यान कितें व्हरा आनी बाय चान्स तुमी ग्रेवी व्हरता जाल्यार रोटी करून व्हरा ब्रेड व्हरा. थंय तर तुमी स्टेशनार रावतले आनी विचारतले की ब्रेड है काय म्हणून तर ब्रेड बोला तो क्या स्लायस ब्रेड विचारे स्लायस ब्रेड बोला तो क्या अशें म्हणटात. सो आमी आख्खे वाटेक सो ते आमकां एक प्रॉब्लम जाल्लेले आसा. सो बी केअरफूल गायज. आनी बेस्ट तुमकां सांगता बेस्ट थंयसर वयतात न्हू तुमी ट्रेनीन वचपाचें इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. ओके ड्रायव करपाचें इतलें फील बरी येना. ट्रेनीन बसा सुशेगाद. ओके एसीचो डबो बूक करा आनी बसा. मातशें तुमकां गरम कपडे घालून वयचें पडटलें. एसीन कितें प्लस पॉयंट तुमकां सांगता एसीन न्हू भायलो आवाज येना गडक 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 तो येना. आनी तूं रेगुलर हितून वयता न्हू जाल्यार टू मच ऑफ नॉयज आनी तितून तुमकां खूब त्रास जातले. थोड्यांक एसी सोसूंक जायना. आमी एसीच्या हितून गेल्लेली आनी रिलॅक्स जावन गेल्लेली. एका डब्यान न्हू 6 सिटां आसता. ओके तुमी तर 6 जाण वयता जाल्यार तुमकां एकदांच 6 मेळटली आनी तुमी 4 जाण वयता जाल्यार तुमच्या मदीं
5वो आनी 6वो कोणीय आसूं शकता. ओके, सो ते तुमी मातशे अलर्ट रावा. ओके, सो दुसऱ्या वांगडा मनीस कम्फर्टेबल आसना न्हू. एक एकदां कितें जाता आमी 5 जाण गेल्ले, एकलो कोण आमच्या वांगडा पडटालो आनी आमी एडजस्ट करताली. ओके, थोडे लोक आसता एडजस्ट करता, थोडे लोक मातशे सोंड आसता, सोंड फुलयतात. कितें सांगलें जाल्यार आपणाचें सीट म्हणटा, आपण हें दिना तें तशें आसता. ओके, सो बी केअरफूल गायज. आनी कांय ना तुमकां सांगपाक. आनी इट वॉज अमेझींग सारकी. आनी एक तुमकां सांगता, थंय पावले, वेलंकनी पावले न्हू, चर्ची फुडल्यान न्हू फुलां बिलां घेवन लोक बसतात. थंयसर न्हू एक खापरो सारको कोंकणी उलयता. खापरो हो सारको खूब वर्सां जालीं खंय थंय. कोण जाणा न्हू जाल्यार कॉमेंट करा. म्हाजे कडेन फोटो व्हिडिओ ना तेजी, पूण तो कितें करता जाणा, यो मरे म्हणटा, कोंकणीन उलयता. यो मरे म्हणटा, तुका दाखयता कितें कितें घेवंक जाय तें म्हणटा. फुलां आसा, हें सगळें घेवंक जाय म्हणटा. आतां हें फुलां वांगडा हें घेवंक जाय, ह्या वांगडा तें घेवंक जाय म्हणून सांगता. आनी तुमचें बील कमीत ते कमी 4,000 करता. ओके, तुमी फर्स्ट टायम वयता न्हू, तुमकां खबर ना कितें व्हरोंक जाय तें. तुमकां खबर ना न्हू कितें व्हरोंक जाय तें. तुमी हय देवाक न्हू बाबडे, देवाक हें व्हरोंक जाय, तें व्हरोंक जाय. तो तुका सांगता हें देवाक व्हरना न्हू जाल्यार जायना, कंपल्सरी म्हणटा. तें 4,000 बील, 1,500 शॉप, 2,000 शॉपकाराचे जाल्यार 2,000 हेजे. सो त्या वाटेन तुमी मातशे अलर्ट रावा. डायरेक्ट शॉपार वचा, तुमकां कितें जाय तें तुमी डायरेक्ट घेया. ओके, सो थंयसर तुमी फसो नाका. ते लोक थंयसर न्हू 4-5 जाण आसात ते, पूण हो काळो खापरो देख आहा, गोंयकार, गोंयची कोंकणी प्युअर उलयता. गोंयकार न्हू पूण प्युअर उलयता. थंय रावन न्हू ते कोंकणी उलोवपाक शिकल्या. गोंयकार कोण दिसलो न्हू, यो मरे म्हणटा, तुका दाखयता म्हणटा. हें आमच्या फाटल्यानूच भोंवतालो असो करून चोर गो. कळ्ळें तुका, तो चोराचो फोटो ना, चोराचो फोटो आहलो जाल्यार हांव हांगासर घालतलो आहलो तुमकां, आनी बरो ताका सजयतलो आहलो, फेमस करतलो आहलो मातसो. सो प्लीज बी अलर्ट. आनी ड्रायव्ह करून वचो नाका. ओके, ड्रायव्ह करता जाल्यार एटलिस्ट 2 ड्रायव्हर्स मस्ट कंपल्सरी. ओके, सो बी केअरफूल गायज. आनी आमची वेलंकनीची ट्रीप सोंपलेली आसा हांगाच. हांव तुमकां मेळटा नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन. चॅनलाचेर लायक, शेअर, सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. बाय.